रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान एलियाक एके वारे सुळयेंत सरगार वर्सो आसलो तेन्ना एलिशा सवे गिलगला थावन भायर सरलो. एलियान एलिशाक म्हळें, दया करून हांगा राव, कित्याक सर्वेस्परान म्हाका जोर्दानाक धाडला. एलिशान झाप दिली, देवाच्या आनी तुज्या नांवाचो शपथ हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगी सांगाता गेले. 50 प्रवादी तांच्या फाटल्यान गेले आनी हे दोग जोर्दानाचे तडीर रावले तेन्ना ते इल्ले पयस रावले. एलियान आपलो दगलो काडलो आनी तो दोडून उदकाक मारलो. उदक 2 वांटे जाले आनी ते दोगी सुके धरणी वयल्यान उतरून पलतडी पावले. ते पलतडी पावतस एलियान एलिशाक म्हळें, म्हाका तुजे सरशिलो काडून पयस व्हरचे आदी हांवें तुका कितें करूंक जाय तें सांग. एलिशान झाप दिली, तुज्या आत्म्याचो दोडो वांटो म्हाका मेळ्ळो. एलियान ताका म्हळें, तुवें मागलां तें दिवंक सोंपें न्हय, पूण म्हाका तुजे सरशिलो कसो काडून वयर व्हरतले तें तूं पळयशी जाल्यार तुवें मागलां तें तुका मेळटलें, नांतर तुका तें मेळचें ना. ते उलयत वेताना एक उज्याचो रथ आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मदें रावले. एलिया वाऱ्या सुळये मदें सरगार चडलो. एलिशान हें देखलें आनी ताणें व्हडल्यान भोब मारली, म्हज्या बापा, इस्रायेलाच्या रथानो आनी रथ सावारानो. तो ताचे नदरे मुकलो भायर पडलो तेन्ना एलिशान आपली वस्त्रां घेवन पिंजली आनी तांचे 2 वांटे केले. उपरांत ताणें सकला पडलोलो एलियाचो दगलो विंचलो आनी तो फाटीं वचून जोर्दानाचे तडीर रावलो. ताणें सकला पडलोलो एलियाचो दगलो घेवन तो उदकाक मारलो आनी म्हळें, सर्वेस्पर एलियाचो देव खंय आसा? ताणें उदकाक मारतास ते 2 वांटे जाले आनी तो उतरून आलतडी आयलो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतेल्यानो धैर्य घेया. मनशांच्या मान्यांत हांव तांकां पयस दवरच्याक तुज्या गोपांत तांकां लिपोवन आसरो दिताय. झगडून पडतेल्या जिबात हांव तांकां पयस दवरच्याक तुज्या तंबांत तांकां राखण दिताय. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतेल्यानो धैर्य घेया. सदैव जावन सर्वेस्पर, कित्याक हांव अडचणेंत आसतना आपल्या मोगाची विस्मिता ताणें म्हाका दाखयल्यांत. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतेल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतेल्यानो धैर्य घेया. 6 माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका. कपटी सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुठान जावं आनी गुठान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपाट्या सारकी जायनाकात, आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावून मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुठान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतना कपाट्यां बरी तुमची मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माख आनी तुजें मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं.
तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें, वाखाणणी तुका क्रिस्ता.